पवित्र सभेच्या भोव कश्टाच्या काळाचे चरित्रेन पाश्चात्य राज कोसळ्ळेतना आनी उदेतीचे पवित्र सभेन शिकवणेन तक्रार उठयल्ल्या वेळार 440 इसवेंत देवान एक जाणारी आनी दूरदृश्टेच्या लिओ पयल्याक पापसायद जावन दिलो. पवित्र सभेच्या शिकवणेची नितळाय उरोवचे खातीर लिओन थोडी कठीण मेटांक घेतली. 461 चाल्सेडोनांत जाल्ल्या क्रिस्ती एकवटाचे सभेर पापाच्या प्रतिनिधींच्या अध्यक्षपणार उदेतीच्या 600 बिस्पांनी पापाचे हें दस्तावेज पवित्र सभेची खरी शिकवण आटापता म्हणून लिओ मुखांत पेद्रू उलयला म्हणलो उद्गार सोडलो. 461 नोव्हेंबर 10 लिओ मरण पावलो. पापा लिओ पयलो आपलो हुद्दो क्रिस्ताचो म्हूण लेखतालो आनी सर्वांक सरसंगती जावंक पेसाडलो. मागणे आनी वावर सांगाता घाल तो आपल्या लोकांक एक बापय कसो जावन आसलो. तो एक श्रेश्ठ शिक्षक म्हणच्याक ताणें दिल्ली शिकवण ताच्या पापाच्या हुद्द्या काळाची अपूर्व शिकवण जावन नावाडल्या.